आयज पुराय गोंय 62वो गोंय मुक्ती दीस मनयता। फाटल्या 61 वर्सांत राजकारणी, उद्देजक, कलाकार, शिक्षणतज्ञ, समाजीक वावुरपी हांचे वांगडा सर्वसामान्य गोंयकारांचोय गोंयच्या उदरगतींत व्हड वांटो आसा। ताकाच लागून मुक्त गोंयच्या फाटल्या 61 वर्सां विशीं सर्वसामान्य गोंयकारांक कितें दिसता तें गोमंतक टीव्हीन जाणून घेतलें। तेन्नाच्यान 1961च्यान आतां पळयत जाल्यार सुदारप कशें जालां गोंयांत। खूब चेंजीस जाल्या, खूब लेजिस्लेशन्स आयल्या, खूब डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाला। पूण हालीं पळयत जाल्यार म्हाका दिसता की ज्युडिशरी पळय आसा ती आतां भर घेवपा लागल्या। खंय तर वातावरणाचेर कितें बॅड आसा, वायट आसा तें सुदारपाक सरकाराक बंधन कर म्हणून सांगपाक। तेच बरोबर बाकीचे गोश्टींनी आमचो एक्झिक्युटीव पळय आसा तांणी खूब स्किम्स हाडल्या, खूब फायद्याशीर गोश्टी केल्या। पूण म्हाका एक म्हणपाचें आसा की जे वेळाचेर आमी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करतात गोंयांत, वो कसले जॉब जनरेटींग फॅक्टरी किंवा इंडस्ट्री म्हणनाका हाडटात गोंयांत, तेन्ना आमचे लोकांक पयले तयार करचे। सगळ्यात पयलीं स्वातंत्र्याच्या दिसाक सगळ्या गोंयकारांक उलोवणीत परबी आनी जी 60 वर्सां ही गेल्ली आसा गोंयची, तातूंत भितर म्हाका तरी अशें दिसून येता डेव्हलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स हे जाल्ले आसाच, पूण म्हाका दिसता पिपल्स डेव्हलपमेंट हे जावपाक जे जाय आशिल्ले ते म्हाका खंय तरी कमी दिसता। आमी जर बाकीच्या राज्यांनी जर पळयलें जाल्यार देर हॅज बीन अ ह्यूज डेव्हलपमेंट ओवर द रोड्स। म्हणजे पंडीत जवाहरलाल नेरून हे बेज सांगिल्लें, द बेज डेव्हलपमेंट ऑफ द नेशन स्टार्ट्स विथ द गुड रोड्स। म्हाका दिसता आज पर्यंत आमी पॅच वर्क करीत आसता रस्त्याचेर खुबशा, तातूंत भितर म्हाका दिसता आमी खंय तरी फाटीं आसात। 6 लेन हायवे जावपाकूच जाय, हितून राज्याची उदरगत आसा। दुसरें म्हणजे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन, जशें टायम वता तशें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जें आसा तें बरें आसपाक जाय। राज्यांत जे लोक रावतात तांकां सुरक्षीत आसा म्हूण दिसपाक जाय। आज ते खंय तरी सुरक्षा जी आसा ती म्हाका दिसना। प्रत्येक मनशाक म्हाका दिसता आपली स्वताची सिक्युरिटी घेवन दवरपाची गरज आसा। ती राज्यान अल्टिमेटली पुलीस यंत्रणा जी आसा ती हँडल करपाक पावना, की राज्याचे सरकार जे आसा ते तांकां सारके गायड करपाक पावना तें म्हाका खबर ना। पूण खंय तरी पॉलिटिकल इंटरफेरन्सीस इन लिगल इश्यूज शूड बी स्टॉप आनी जो कोण क्रायम करता ताचे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। लिबरेशन जालें, लिबरेशन जावन आमी कितें आदीं आहलें पळय तशेंच आहा वो आमी आतां इम्प्रूव जाल्या, तें आतां आमकां कोण सांगतलो? तूं सांग म्हाका, तूं सांग कितें जालां? गव्हर्मेंट कितले चेंज जाले, कितले CM येयले, हां कितें केलां गोंयान? आमच्या गोवान जाल्यार तशेंच आहा, जायतें केलां, करूंक ना न्हू, पूण आमचे गोंयकार दिसना, भायलो लोक दिसता। आतां हेजे बद्दल कितें उलयता तूं सांग म्हाका। आमचे गोंयकार जाग्यार बसलेले आहा, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी गोंयकार बसलेले आहा, कित्याक ना गोंयकार? कित्याक गोंयकारांक कुशीन काडून दुसऱ्यांक कित्याक बसयले? सांग म्हाका। हें गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय आसलें। आपल्या मनशांक जर आपूण घरान बसयना आनी भायल्यां कडून आपूण घरान बसयता, आतां हो मार्केट येदो व्हडलो पर्रेकारान बांदलो, कितले गोंयकार आहा आनी कितलो भायलो लोक आहा ते म्हाका तूं आतां व्हेरी स्टार्टिंग की माझी गोरवां आसा, 10-15 जाणां आसा। गोरवां म्हणल्यार गायाची काय आयडिया ना म्हाका, लोनाचे ते स्किमीचे पळय गाय हाडले ना ते काय म्हाका खबर ना, पूण आमची गांवठी घरची गोरवां ते थोडे दीस दूध मेळटा तेन्ना आमी डेरीन घालता तेन्ना आमकां सगळी रेट मेळटा। आनी ते स्किमीचे धंदो तसला लोना बिना ते आमी केला, तेची आयडिया ना म्हाका। आनी आतां 10-15 वर्सां हांव हे धंदो करता, म्हणल्यार हेतूंतल्यान आसा सारकें कितें मेळपाचें मेळटा आमकां टायमार। आता म्हाका आतां हांगसर 70 वर्सां जाली हांगसर बसपाक लागले। आमची थंड फोंड्याच तेणी जाग्यार भायल्या लोकांक चान्स दिता आनी आमकां हाडून हांगसर घातले, आमकां कितें म्हणून करपाचें आनी आमचेर तेणी उपकार करचो मातशें, आमकां खंय तेणी मदत करची अशी म्हाजी इच्छा। भायल्या लोकांक हाडून थंय रस्त्यार बसयता ते, आमकां हाडून हांगसर खाशी घातल्या। आमची गोंयकार म्हणून तेणी आमची दाद घेतल्यार ना घेवना। विकासाच्या नांवा सकयल आज गोवा खंय तरी भरकटत वयता। सामाजीक मूल्यां, सांस्कृतीक मूल्यां हाचो आमकां विसर पडला। आज सबंद गोवाभर आमी जर मारली जाल्यार समुद्र किनारे हे सगळे तशें म्हणटा तशें गोवा भायल्या लोकांच्या हाती सकयल गेल्लेले आहात। आमी व्हायट कलर जॉबाच्या फाटल्यान लागून आमच्या गोंयच्या संस्कृतीचो खंय तरी आमकां विसर पडला। गोंयचे समुद्र किनारे आज
दिल्लीकर आणि बाकीच्या लोकांच्या हातासकयल गेला तेन्ना प्रश्न पडटा की आमकां हे स्वातंत्र्य मेळ्ळें ते हेच खातीर कित्याक काय म्हणटा. कारण आज आमच्या गोव्यात ना म्हटल्यार 13% वयर बेकारी वाडलेली आहा. तर अशा दृश्टीन स्वातंत्र्याचो विचार करता दिसता की तेन्नाचे आमचे जे गोंय आसलेलें सोबीत सुंदर, पर्यटन दृश्ट्या बरें आसलेलें, थंय सामाजीक सुरक्षाचो विशय सोडलो जाल्यार बाकी सगळें व्यवस्थीत चलतालें. आज 61 वर्सां नंतरय आमच्या भुरग्यांक नोकरे खातीर पयशे दिवचे पडटात. खंय तरी भ्रष्टाचाराक वाव दिल्लो गेल्लो वयता. तर आज आमी विचार करचो गोंयकारांनी की ह्या 61 वर्साच्या स्वातंत्र्यात आमी कितें कमवलें आनी कितें जोडलें आनी कितें गमयलां.